सांगेच्या आमदाराक सुभाष फळदेसायाक मंत्रीपद दिवची अशी मागणी सांगेच्या भाजपा मंडळान केल्या। पांचूय खेपेक भाजपांतल्यान वेचून जिखून येयल्ल्या लेगीत मंत्रीपद दिवंक ना, पूण हे फावट मंत्रीपद दिवचे अशी मागणी आदलो आमदार वासुदेव गांवकर आणि सुरेश केपेकरान केल्यात। सांगे वाठाराची उदरगत करतले जाल्यार मंत्रीपद दिवपाची गरज आसा अशें मत थळाव्यांनी उक्तायल्या। भारतीय जनता पक्षाचो सगळे कार्यकर्त्यांनी हो सीट निवडून हाडलो आसा आनी हेच्यासाठी म्हाका दिसता मिनिस्ट्री दिवपाक जाय आशिल्ली, फाटल्या काळाक मेळपाक आशिल्ली पूण दिली ना। पूण आतां आमच्या सगळे कार्यकर्त्यांची मागणी आसा, सगळे कार्यकर्ते की आमकां हांगा सांग्यार मिनिस्ट्री मेळपाक जाय। आयज सगळे स्वेरिंगाक गेल्ले पूण सगळ्या कार्यकर्त्यांची सामकी निराशा जाली, कारण खुबश्या जाणांची अपेक्षा आसली, आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसली की 5 टर्म फाटले 5 टर्म जाले सांगे मतदारसंघात भाजपचो आमदार निवडून येता आनीक आमकां 5य पावटी मिनिस्ट्री मेळना जाल्यार खऱ्यांनीच हो सांग्याचेर सामको अन्याय आमकां सगळ्यांक दिसपाक लागलो कडेन आसा। आनी असो अन्याय परत परत जावपाक जायना म्हणून आयज आमी मुद्दाम हांगसर प्रेसा मुखार आयिल्ले कडेन आसा।